Say sub-question C. The details of proposed new transformers in entire Saligao constituency. क्वेश्चन तुका आन्सर मेळिल्लें आसा. सब क्वेश्चन तुका कितें आनी कितें एडिशनल बाबा इन्फॉर्मेशन जाय तें विचार. That's speaker, sir. Question number C. The details of proposed new transformers in entire Saligao constituency. Speaker, sir, म्हाका दिसता एक important issue माझ्या full constituency चालू आसा की power fluctuation हे चालूच असता आणि लाईट जर म्हाका दिसता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन लाईट जर वचना जाल्यार एक एबनॉर्मल हे कशें पावसाच्या दिसांनी लाईट गेली एक दीस आतां लाईट गेली म्हणून अशें लोकांक बरें दिसता म्हणटा पळय तशें सिच्युएशन आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान सांगलां की फुडल्या दिसांनी जे टेंडर जाले ते तुका सब क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळे पळय आसा न्ही तुका सब क्वेश्चन आनी कितें विचारपाचें आसा. स्पीकर सर आनीक म्हाका सब क्वेश्चन आसा वेदर देर इज लोड शेडिंग इन सालिगांव. हेजेर लोड शेडिंग जर जाता पीक टायमार स्पेशली इन समर सिजन. अशें अंदू तरी आमी लोड शेडिंग करूं ना 2022-23. नंबर 2 जो प्रॉब्लेम क्वेश्चन 3A आतां जो डिस्कस जाला किंवा आतां आनी एक क्वेश्चन आसा 6 सेम थिंग इन शिवोली. हो सगळो प्रॉब्लेम एकूच आसा आनी ताका एकूच उपाय म्हणजे 63 मेगावॅट जो हे आसा ट्रान्सफॉर्मर थिवीम तो करपाचो. 10 मेगावॅट वीज बिचोलीच्यान थिवी हाडपाची आनी थिवीच्यान तुमकां दिवपाची. हें इमिजिएट एक्शन आमी ऑलरेडी स्टार्टेड. हें दिले नंतर तुमचें जें फ्लक्च्युएशन आसा तें कमी जातलें. शेडिंग करना आमी. खंय खंय ट्रीप जाता तुमची बिकॉज ऑफ हाय वोल्टेज. तुमकां एक गजाल सांगता. काल म्हजे कडेन हांव नांवां सांगना काल एक कंप्लेन आयली पत्रकार कॉलनींतली. तांचो लोड आसा 8,000 सँक्शन कितलो 3,000. प्रत्येकान AC बसयल्या प्रत्येकान बाकीचे हे बसयल्या आनी तो लोड घेना ट्रीप जाता. कितें करपाचें. चूक कोणाची हातून. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची काय अशीं घरां खूब आसा प्रत्येक कडेन अशेंच आसा. आनी त्या खातीर मेन म्हणजे आपले सारकें करून घेवप. प्रत्येक घरांत जे ट्रीप जाता ते आपले सारकें करून घेवप. स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की लोड शेडिंग जायना म्हणून. पूण हांवें जेन्ना कॉल केल्ले तेन्ना तेंचे जे इंजिनियर्स आहा तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कळिल्लें की लोड शेडिंग जाता तेज्या कारणान आमकां लायट वता म्हणून. म्हाका दिसता हेज्या फुडें अशें कितें जालें. लोड शेडिंग जायना ट्रीप जाता. हांव सांगता न्ही ट्रीप जाता म्हणून. हांव सांगता तुजें आतां ट्रान्सफॉर्मर जे आसा पळय रेव मागूस पंचायतीन 44 आसा. हांवें सगळो लोड शेडिंग काडलो तुजो. प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मर तुका जाय जाल्यार हें लिस्ट दिता. सर आय वील प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. खूब मोठें लिस्ट आसा. पंचायत वायज म्हजे कडेन लोडिंग आसा. तुका 200 ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा 200चो थंय तुजें लोड शेरिंग आसा फक्त 60%. लोड जो आसा फक्त 60% आसा. 200चो हें आसता तें पळय. हें हांव टेबल करता जाय जाल्यार तूं पळय आनी हातूंत जर खंयी तुका इन्क्रीज करपाक जाय जाल्यार म्हाका सांग. जस्ट टेबल ऑन द. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की जशें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग आमच्या गोंयानूय वाडटा ऑनरेबल मिनिस्टर सांगता ते सारकी गजाल. आतांच्या दिसांनी काही घरांनी कोण कोण AC घालता. स्टँडर्ड ऑफ गरमेन इतली सोंसना आनी AC घातले आसात नो डावट भितर. पूण हें जाल्ल्या कारणान जर आमचो वाडला जाल्यार आमकां थोडे ट्रान्सफॉर्मर एडिशनल दिवचे. कित्याक पावर फ्लक्च्युएशन आनी लो वोल्टेज हो आमच्या हितून कन्स्टिट्युएन्सीन जनरल इशू आसा पावराचो. आनी लोड शेडिंग जायना हेजेरूय ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालचें. कित्याक जेन्ना कॉल केल्या आमकां रिप्लाय मेळलो आनी हेजे फुडें कितें जालें जाल्यार हांव तुमकां कॉल करून सांगता अशे अशे इशू आसा म्हणून. आनी एकूच इशू पावर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की लास्ट टायम तें पोरवोरीम सालिगांव पुलीस स्टेशन ती लाईट स्ट्रीट लाईट घालून दिता म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टर अजून जावंक ना ती. मातशें तितूनय तुमी लक्ष घालचें. येस थँक्यू. आन्सर करता. स्पीकर सर ज्यो गोष्टी ताच्यो अर्दवट स्थितीत आसा त्यो कंप्लीट करता.